आमदार रोहन खवटेक मध्यानराती जाली अटक. विरोधी आमदारांनी विधानसभेत केलो बोवाळ. विधानसभेचे कामकाज 3 फावटी करचे पडले तहकूब. विरोधी आमदारांकय काढले सभाघरा भायर. सोरो आणि जमनीचे व्यवहार जातले म्हारग. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मांडलो अर्थसंकल्प. महसूल वाडिल्ल्याचो केलो दावो. म्हणटा उदरगतीचो दर पावयतलो 8.6%. उद्योगिक, पर्यटन व्यावसायिक, शेतकार आणि अर्थतज्ञांची अर्थसंकल्पान केली निरशेवणी. गोवा 365चे खाशेले चर्चेतलो निष्कर्ष. तज्ञांनी खरसाणेन मांडली मतां. लोबेराक काडून उडयल्ल्यान चाहते जाले फुर्योज. धेपो साळगांवकारांक FC गोवाक ताब्यात घेवपाची केली मागणी. ISL कडेन उलोवपाची चर्चिलाची तयारी. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. बिरेस्तारा विधानसभेत व्हडलो बोवाळ जालो. विधानसभेचे कामकाज सुरू जायत सावन मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्प सादर करी मेरेन 4 खेपे विधानसभेचे कामकाज तहकूब करचे पडले. परवरेचो आमदार रोहन खवटेक बुधवारा मध्यानराती 1 सुमार अटक केले उपरांत हे राजकीय नाट्य रंगले. भाजपाचो म्हणयारो प्रेमानंद भांबरेचेर हल्लो केल्ल्याचे फाटभुंयेर ताका अटक जाल्ली. पळयात विधानसभेतले हे हाय व्होल्टेज राजकीय नाटक. रोहन खवटेक अटक करून उपरांत जामिनाचेर सोडून दिल्लो. उपरांत दुसऱ्या दिसा विरोधी आमदारांनी हो विशय बरोच उखलून धरलो. राजकीय सूडबुद्धीन ही अटक जाल्ल्याचे म्हणत तेंच्यांनी विधानसभेचे कामकाज चलपाकूच दिले ना. देखून सभापतीक 4 खेपे कामकाज तहकूब करचे पडले. जेवणा उपरांत जेन्ना परत कामकाज सुरू जालें तेन्ना विरोधी आमदारांनी बोवाळ घातलो. देखून निमाणे कडेन सगळ्या विरोधी आमदारांक सभापतीन सभागृहांतल्यान भायर काडले. पळयात. विधानसभेंतल्यान भायर काडल्या उपरांत रोहन खवटे आणि हेर विरोधी आमदारांनी कितें म्हटलें तें पळयात. Myself and ex-Chief Minister Pratap Singh Rane, we were walking out together. Sri Digambar Kamath was ahead of us. And after the session, we were just going and having a casual out. Then Bab Mamre again came. So I just casually said, he's been linked to us from Salvador the Moon Bridge. He has been linked to me as a ITG board director. So we share a good rep. आम्हाला किती काढले रे का म्हणलं बरे किती काढपाचे मरे म्हणले. तरी LIC प्रीमियम उरला, इन्शुरन्स प्रीमियम उरला ते म्हणले चेक करा. त्याचं नॉर्मल थिंग. आणि वी वॉकड अँड दिस इज अ वॉकिंग थिंग, नॉट इवन स्टॉपिंग. हेच करून आम्ही सकयल देवले अँड वी हॅव वॉकड आउट. आय अंडरस्टँड एट 9 o'clock there was a press conference of BJP, which I don't know what happened, but they decided to say that it's an assault and आम्ही कितें मारिल्लो कितें केल्लो ताचो आवाज तरी येवंक जाय आशिल्लो. इट वॉज रायट आउटसायड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस वेर एवरीबडी इज देर. रातचे तांचे प्रेस जातकर they supposed to lodge a complaint की हांवें assault केला म्हणून. म्हजे कडल्यान कांयच विचारूं ना. and I was at home. I understand they charged me some sections of 341 and 323 and then I had police coming at 1 in the morning to arrest me. Assembly चालू आसा आनी हांव तेन्नाच न्हिदिल्लो आनी अक्षरशः दार धाडावन बेल मारून आपूण अरेस्ट केला. अरेस्ट करतकर I had to bail myself out, but family भुरगीं were disturbed. They didn't know what was happening. So it's something which is not required in today's things. There are much serious concerns of law and order which we are talking today in the house which need to be tackled. आणि आमदाराक धमकी दिवन समज परवरी ते want to make a entry politically बी आमच्या साध्या सर्वसामान्य मनशाक एक मेसेज भंय घालपाची ते अजून गोंयकाराक वळखूं ना. is nothing but to give different views, to give opposite views, and they should be considered, not just thrown out to the wind. And that is the reason why this is happening. You have to give the opposition a chance to hear us, what we have to say. You see, you cannot just say you walk out, go out, lights are up. It is not the way. I don't think there are many people who have been opposing as much as I have done in my entire life, entire career. It is the first time in my entire career of 7 terms I was named and brought out. It pains me, it hurts me. That in a democracy
there is so much of intolerance. फर्स्ट टायम 4 एक्ट चीफ मिनिस्टर असं खंयच्या देशात सुद्धा आसपाना विधानसभेक ही 4 एक्ट चीफ मिनिस्टर एक बरोबर ते कोण ते लावन भायर काडले ते मार्शल कारण दोगूय झाडो हे लोकशाही बसना हय गोरवा म्हणटा त्या आणि एक डेप्युटी चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुदीन ढवळीकर एक आसा तो एक आसा म्हणजे आमचो विजय सरदेसाय अशे सिनियर मनशाक तेणी अशे ते ज्युनियर कोण तरी हाडल्यात आनी तांकां हाडून तांकां आमकां भायर काडल्या पूण सभापती कितें करपाचें की तेंचे कडेन कितें उलोवन बाबा काय कितें चुकलां कितें खंय जालें चूक केल्या कोणी आमदार रोहन खंवटेक अटक करपाचे पुलिसेन दिल्ले परवानगीचेर सभापती राजेश पाटणेकारान स्पश्टीकरण दिलें. सभापती म्हणटा आपूण खंयच्याच आमदाराचेर अन्याय करचो ना. CCTV फुटेज तपाशिनासतना रोहनाक अटक करपा आदीं पुलिशेन ताचे कडेन परवानगी मागलेली ही गजालय तेणें मान्य केली. इन्सिडेंट हॅपन एस्टरडे इव्हिनिंग जेन्ना असेंब्ली सुटली तेन्ना आनी कितें जालें तें आमकां खबर नासलें कळ्ळें तुका ती. सो आय वॉज हियर ओनली. सो देन मामरे केम विथ द कंप्लेन दॅट सो एंड समथींग हॅपन्ड. कंप्लेन येयली म्हाजे कडेन. सो टू व्हेरीफाय इट बिकॉज आय एम नॉट द ऑथॉरिटी टू एक्ट इट डायरेक्टली ऑन एनी कंप्लेन. So I forwarded it to SP North. Just look into the matter. I think Mamre had also given complaint to the Parvi police station. Okay, I cannot direct police to arrest anybody, name anyone. But under Rule 99, there is a clause that if you are doing arrest of a MLA, you have to come to the speaker for the permission. That permission I have granted. I am the speaker here. I cannot go under any party pressure. I will not do the injustice on any MLA. As per the report, त्याच्याने म्हटलं की असे घडलंय म्हणून कळणे. सो दे वॉन्ट टू अरेस्ट. ती माझं काम नाही आहे. हो पण कसं आहे सगळं पोलीस आता इन्क्वायरी करणार आहे. काय फुटेज इज देअर. ॲक्च्युली फुटेज मेळटा तांकां फाल्यां इन्क्वायरी केलेल्या कळ्ळें तुका. फुटेज मेळटली फाल्यां तांकां. अजून मागूना. रोहनाक अटक कित्याक केली हे विशीं भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे गोवा 365 कडेन उलयलो. पळयात. एक सामान्य मनशाक एक न्याय मेळ्ळो. आज कशें आसा की आरोप करपाक सामकें इजी आसात पण ती कृती करच्या पयलीं ताणें विचार करपाक जाय आसलो. काल जर समजा ताचेर प्रेस घेतली आसत जाल्यार आज ताणें प्रेस घेवन उत्तर दिवंक जाय आसलें. फिजिकली दुसऱ्या मनशाक घट धरप आनी ताका धमकी दिवप हें चुकीचें आसा आनी त्या वेळार आपली चूक लिपोवपाक लागून आज ते उलयता आसत. तें सगळें करता आसतना मुख्यमंत्र्यान किंवा सभापतीन आज बजेट त्यामुळे बजेट इंट्रोड्यूस करतना थंय जर डिस्टर्ब जाता आसत त्यांनी भरपूर रिक्वेस्ट केली कारण हांवें पळयल्या. रिक्वेस्ट करून जेन्ना आयकुना तेन्ना तांकां नांव कोट करून सांगलें की तुमी बजेटाक डिस्टर्ब करनाकात सुशेगाद मातशें भायर वचात. म्हणजे कितें चूक जाली भितर कायद्या प्रमाणे त्यांनी काडले उखलून भायर व्हरूना न्ही रिक्वेस्ट करून भायर वच सांगल्या आनी तांकां सांगिल्लें थंड बसता जाल्यार बसात म्हणून. 3-4 वेळा त्यांनी रिक्वेस्ट केली कारण आज म्हाका दिसता 3 वेळार हावस एडजॉर्न जालें. जे विशय एडजॉर्न जावन सुद्दां त्यांनी परत फुडें व्हेली 3 वेळार. पण बजेट ही आज जावपाकच जाय आसली न्ही. त्यामुळे गोंयची बजेट करता आसतना जर डिस्टर्ब करता जाल्यार तें रिक्वेस्ट करून जेन्ना आयकना तेन्ना तेणें रिक्वेस्ट केली की तुमकां जर आयकपाचें ना जाल्यार भायर वचात म्हणून. भितर हय तें कशें आसतलें की कटेल म्हणजे काल ज्या तरेन ताणें आपली रोहन खंवटे हांच्यांनी मांबरे हांकां धमकी दितकच आज ज्या तरेन लोक उलोवपाक लागल्या ती आपली चूक लिपोवपाक लागून अशा तरेचें करप अशें ताणें थारायलां आसतलें. भाजपा कार्यकर्त्याचे कागाळेवेल्यान मध्यानराती एका आमदाराक अटक करपा फाटलें कारण कितें असो प्रश्न काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डान विचारलो. आमी हांगा रोहन खंवटेक सपोर्ट करपाक हांगा माचयेर आमचे काँग्रेस पार्टीन येवंक ना. एकदम स्पश्ट सांगता गोंय राज्याचो एक आमदार जो लोक प्रतिनिधी आसा जेका लोकांनी निवडून दिल्लो आसा त्या आमदाराचेर कोण तरी कागाळ करता. सभापती कडेन कागाळ पावता पुलिसेन कागाळ पावता आनी तेचेर कांयच विचार जायनासतना कांयच इन्व्हेस्टिगेशन करिनासतना सभापती तेचेर कांयच इन्व्हेस्टिगेशन करिनासतना आपल्या आमदाराक विकून दिता. एक कोणी तरी बीजेपीचो ऑफिस बेरर वयता आनी एक कागाळ करता
आणि त्या कागाळीची छानबीन करिनासतना एका आमदाराक, गोंयच्या एका आमदाराक रातीक अरेस्ट जाता. तो कसली डेमोक्रेसी, ही कसली लोकशाय, लोकशायेचो आयज खून जाल्लो आसा आणि ह्या घडणुकेचो आमी खर उतरांनी निशेध मारतात. 57 वर्सांच्या इतिहासा भितर पहिली खेपो जर हांकां बजेट म्हणटना विरोधक ना ही निंदनीय गजाल आसा की विरोधकाक काडप, असेंब्लींतल्यान भायर काडप, सेटलमेंट करपा येना. स्पिकराक एक टॅक्नीक आसपा जाय की कांय जर वाद जालो, कितें जर वाद उपरांतलो जाल्यार तातूंतल्यान सही सलामत भायर काडून विधानसभेची स्ट्रेंथ जी आसा ती कशी उरतली विधानसभे भितर, एटलिस्ट बजेटाच्या टायमाचेर ही स्पिकराची एक कळाशी आसता, सभापतीची एक कळाशी आसता. म्हाका दिसता तातूंत भितर ते टोटली फेल जाला. रॉंगफूल रिस्ट्रेंट सेक्शन 323 and voluntarily causing hurt section 341 जाच्या खाला रोहन खंवटेचेर गुन्हो दाखल जाला. ही दोन्ही सादी कलमां, दोन्ही बेलेबल. इवन पनिशमेंट इज नॉट समवेअर इन 1 month आणि 500 रुपीज अशी सादी कलम. हे रेप न्ही, ही मर्डर न्ही. रातचो कोणाच्या घराकडे वचून हाडपाक. ह्या गोंया भितर हांगा मर्डर एक्युज्ड आसात, जेंकां कल्पेबल होमिसायडा खातीर प्रवृत्त केली म्हणून मनीस आसा, जेंचेर केस जाला, जांचो बेल कोर्टान रिजेक्ट केला. अशा मनशाक तुमच्यान अजून पर्यंत धरपाक जायना. परवरीच्या नामचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता आणि खबराकार क्लिंटन डिसोजा. सोरो म्हारग जातलो, रेस्टॉरंट चलयतल्यांक चड खायर पडटलो आणि घरा बांदपाक जमनी घेतलो जाल्यारूय बोल्साक बुराक पडटलो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपलो पयलोच स्वता तयार केल्लो अर्थसंकल्प बिरेस्तारा मांडलो. फियो वाडोवपाचेर चड भर दिवन ताणें सभाघराक सांगले, उदरगतीचो दर आपूण 8.6% पावयतलो. मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्प वाचपाक सुरवात केली तेन्नाय विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभाघरात परत बोळ घातलो. आमदार रोहन खंवटेक अटक केली म्हणून सभापती राजेश पाटणेकारान 1-2 फावटी तांकां शिटकावणी दिली. निमणे मार्शला वरवीं तांकां धुकलून भायर घातले. उपरांत पुराय अर्थसंकल्प मांडटना मुख्यमंत्र्यान कर आनी हेर फियो लावन सरकाराक 150 कोटी रुपया कशे मेळटले तें सांगलें. Speaker sir, for every rupee that comes in, 50.2% comes from state of own tax and non-tax revenue. 15% through the grant in aid from the central and 19.2% through the share in central taxes and 15.5% through the borrowings and other liabilities. The estimate state that out of the every rupee on approximately 36.9% towards the salaries, wages, pension, gratuity and grant in aid, 2% towards the subsidies, whereas 12.7% goes towards the debt servicing. After considering other such committed expenditure, only 28.5% remainder amount is to utilize towards the developmental work and maintenance for the existing infrastructure. I propose to enhance the excess duties and fees which would be generate the revenue approximately rupees 100 crores, the details of which are in Annexure A. I propose to increase the value of stamp duty for swearing on affidavit form from rupees 50 to rupees 100, which was last revised in 2013. I propose to increase the notified land rate as per determination of the true market value of property rules and which were last revised and notified in 2013. I also propose to increase the conversion fees under the Land Revenue Code which were last revised in 2016 and also rationalized the categories of land on which the conversion fees that will be charged. Speaker sir, the court fees under Goa Court Fees Act were last revised in 2014 and will be marginally increased. The excise will be mobilized in addition revenue of about 150 crores. फकत येणावळीची आकडेवारी दिवन मुख्यमंत्र्यान सभाघराक सांगले, हो म्हाजो शिलकी अर्थसंकल्प, म्हटल्यार पैसे उरतले.
पूण प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पाची आंकडेवारी म्हणटा तूट उरतली. सरकाराची रिणां फारीक करतकीर सुमार 1,857 कोटी रुपया उणे, ती बी पोरू परस 26% चड तूट. पोरू तूट आशिल्ली 140 कोटी, म्हटल्यार अंदू 387 कोटींनी तूट वाडली. पूण कर बी लावन सरकाराक मेळटले फकत 150 कोटी रुपया. इतलें जावन दोतोर प्रमोद सावंतान कांय नव्यो येवजण्यो आपल्या अर्थसंकल्पांत जाहीर केल्यो. तशेंच मायनिंग परत सुरू करप, भलायकी आनी पर्यावरण टुरिजम वाडोवप, गोंयकारांक सुशेगाद जगपाक दिवप आनी धंदो करपा खातीरय सुशेग दिवप हेचेर आपलो अर्थसंकल्प भर दिता असोय दावो ताणें केलो. The CM also announced quite a few new schemes in different fields with special focus on mining resumption, medical and ecotourism, ease of living and ease of doing business. मुख्यमंत्री प्रशिक्षणार्थी विद्या वेतन योजना चीफ मिनिस्टर्स अप्रेंटिसशिप स्कीम जाहीर करता. ह्या योजनेचो लाव गोंयांतल्या साबार महाविद्यालयांत शिकपी तरणाट्यांक जातलो. आमच्या गोंयचे तरणाटे रोजगार मेळोवपाक मदत जावची म्हणून नव्या प्रशिक्षणाचो आमी आस्पाव केला. मल्टीमिडिया एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट अशा युगांतल्या तंत्रगिन्यानाचो आमी अभ्यासक्रमांत आस्पाव केला. औद्योगिक मळार कसली मागणी आसा आनी कौशल्य विकासा खातीर कसलें प्रशिक्षण जाय हाची उजळणी जावची गरजेची. ह्या नदरेंतल्यान आमी शिक्षकां खातीर इंडस्ट्रियल इंटर्नशिपचे उपक्रम चालीक लावपाचें थारायल्या. पर्यटकाक गोंयांत फसवणूक जावची न्ही आनी बरी नामना मेळची म्हणून आमी टुरिस्ट गायड सपोर्ट स्कीम जाहीर करता. म्हज्या सरकाराची प्राथमिकता जावन आसा की फुडल्या 3 वर्सां भितर 10,000 हेक्टर लागवडीची जमीन सेंद्रीय शेती खाली हाडपाची. सेंद्रीय शेतीक प्रोत्साहन दितानाच गोंय राज्यांत ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर युनिव्हर्सिटी स्थापन करपाचोय आमचो मानस आसा. शेता वाटांनी काम करपाक स्थानीक लोकांनी फुडाकार घेवचो म्हणून आमी श्रम सन्मान येवजण सुरू करपाचें थारायलां. ह्या येवजणे खाला स्थानीक कश्टकारी कामगार सरकारी आर्थिक मदत, जीवन विमो दिवपाचेर विचार करता. सभापती महाशय, पारंपारीक वेवसायात काम करपी गोंयकार हे वेवसाय पुनर्जीवन करपा खातीर आमी सहाय्यता येवजण जाहीर करता. पारंपारीक कारागीर आनी तांची कुशलता सांबाळप तशेंच तांकां स्वयंरोजगारा खातीर उत्तेजन दिवप ह्या नदरेन आमी स्वावलंबन येवजण चालीक लावपाचें थारायलां. बिरेस्तारा मांडलेलो हो अर्थसंकल्प गोंयचे 12 बिरेस्तार 13 शुक्रार करतलो अशें सगळ्यांकच दिसता. उद्देजकांक, पर्यटन मळावेल्यांक, शेतकारांक आनी शिक्षण तज्ञ वा अर्थीक विश्लेशकांक लेगीत. तेचेर आमी सविस्तर भासाभासूय केल्या. ती मुजरत पळयात ह्या खबराचित्रा उपरांत. ते भायर जाय जाल्यार आमचे फेसबूक पेजीर आनी यूट्यूब चॅनलाचेरूय पळोवंक जाता. When somebody coins it like ease of doing business and हांव बजेट आयकता अशें जालें हें जावप इज फर्स्ट इज ना मनोज बाबाचो चेहरो what has happened is आमकां अशी गोवा 365 ब्युरो, पणजी. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बुधवारा जाल्ले मॅचीत FC गोवान हैदराबाद FCक 4-1 गोलांनी हारयलो. FC गोवाच्या ह्या जैतांत कोरो आनी ह्युगोन म्हत्वाची भूमिका निभयली. ह्या दोगांयनी 2-2 गोल मारले. हे मॅची उपरांत कॅप्टन मंदारराव देसायान हे जैत आदलो प्रशिक्षक लॉबेराक समर्पित केले. जाल्यार सध्याचो प्रशिक्षक क्लिफर्ड मिरांडान लॉबेरोच्या कामाची तोखणाय केली. जाल्यार चर्चिल म्हणटा गोंयच्या पंगडान गोंयच्या धन्यांक घेवन आता मुखार वचचे. खूब फॅन्सांनी बॉयकॉट कशें केलें तेंच्या कोचाक बी काडला म्हणून आनी थिंगा थोड्यांनी तुमचें भितर नांव घेतलें तुजें श्रीनिवास डेंपो दत्ताराज सालगांवकर पिटर वाज की तुमकां ते मागता ISLान भितर सरचें आनी गोंयकारान गोंयची एक टीम मुखार वचची म्हणून. ते कितें रंग कांयचें ना सारकें आहा तें लोकांक सजमता असलो कोच येवपाक डिफिकल्ट. म्हाका आयिल्लो ह्या भाशेन आज मुळो बरो आहा. टुडे ऑल्सो माय कोच इज नॉट बॅड, बरो आहा. आनी एक डॅनी मॅकलीन आनी हो कोच इज अ गूड कोच. ही वॉन्टेड टू वीन द ट्रॉफी. 2 वर्सां ताका विनींग करपाक मेळना. कित्याक मेळना तें हांव नको. ह्या वर्सा विनींग करपाक केतालो तो
पण त्या कळा कित्याक जावं नको आय डोंट नो दादा दिंग मातशी आता लोक म्हणटा की तुमी भितर सचे तुजे हेजेर कितें म्हणटा हांव आहा रेडी थंय आमकां पळया वी आर ट्रायंग वूड यू स्पीक फॉर्म अ कमिटी विथ GFA आनी तुमी आमचे गोंयकार टिमीचे ओनर आहा तेंचे कडेन तूं उलयतलो हेजेर आय एम रेडी इफ दे आर रेडी आय एम रेडी It's a process, and can I or can we forget what Sergio has done? No. You know, it's he's built this team, and we cannot forget his contribution. No me and no the club has, because in the acknowledgement letter, when he left, the club has thanked him for his services and reiterated where the way how FC Goa wanted to play. He made sure that that we played the way how the club had a philosophy on their mind. And can we say that we have moved a level up since the last 3 years? I will say yeah, it's a process. It's always sad, I think, at this point of time when we lose a coach who have built a strong team from a very long time. I think all the players were sad in the dressing room when we got to know about this news. But we still have to continue, and all the players, I think, we dedicate this game to the coach. It happened, but I think might be something with the management, because the players didn't know anything about this. We were really upset. I think it was not a good moment at this point of time to sack the coach. But we still, as I told you before, we still have to continue and keep our heads high, because we still have 2 games left and we have to finish top of the table. So we just keep in mind that coach have built this team and we still play his philosophy. So I think we can make it to the top spot and the AFC Champions League. घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव. आठ दिसां भितर शेताक राखणे वणत आणि व्यवस्थित रस्तो दिलो ना जाल्यार आयुष्याचे काम बंद उडयतले. धारगळच्या शेतकारांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. पेडणेच्या शेतकारांच्या मुळाव्या गरजांकडेन आडनदर करपी बाबू आजगांवकार आणि श्रीपाद नायकाकय शेतकारांनी उजरायल्यात. पळयात. लोकांक सरकार सवाय दरान तांदूळ दिता पण गोंयच्या शेतकारांची दिकाभूल करून फोंडात घालता असो आरोप करतना धारगळच्या शेतकारांनी आयुष प्रकल्पाकडेन बोट दाखयलें. लोकांक अमूक एक प्रकल्प येतलो म्हणून सांगतात आणि प्रत्यक्षात दुसरोच प्रकल्प येता. लोकप्रतिनिधी शेतांचे लुकसाणीचो विचार करिनात, फकत आपली बोल्सां भरतात असोय त्यांचो आरोप. पळयात. मी स्वतः म्हणजे आमचे कार्यकर्ते असले BJPचे मंडळ कमिटीचे, आणि थंय मिटींग जाली आणि तेन्ना हांव म्हटलें की भाऊ म्हटलं तुका खबर आहा न्हू सुके कुळान म्हणून ते शेत आहा, आणि ते शेत इतले बरें आहा की थंय पीक बरें मेळटा शेतकऱ्यांक, आणि दोनूय पिकां मेळटात. ह्या दिसान गिमांनी शेंगदाणो घालतात आणि पावसाळ्यान म्हटलें भात शेती करतात. तर म्हणपाक लागलो शेतकऱ्यांक मरे वाट दिवया म्हणूंक लागलो की तुमकां आपण आपल्या फंडांसून MP फंडांसून खासदार निधीतून तुमकां आपूण 6 मीटर रस्तो दिता अशें मान्य केलां श्रीपाद भाऊ. आसा ते आमच्या पुर्वजां पासून म्हाज्या वाडवडिलां पासून चालू आमी उपज आसूं, आणि आयज गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्या बाजूची शेती, आणि आज आमकां भितर वचपाचें बंद करून दवरलें. आयज तेणी हे पळया, ही तुमी पळयतात आसतले, ही जमीन कशी हें करून दवरल्या ती भरून काडल्या. आमकां शेतान वचपाक वाट ना. गरिबांक तांदूळ दितात योग्य आसा, पण शेती पाड घालून न्हू. आज बरी शेती आसा ती हे पळय क्रीडा नगरी म्हणून जी एक्वायर केली, आज तेचे कडेन भलतोच प्रोजेक्ट जाता. आयुष हॉस्पिटल न्हू. हय, भलतोच प्रोजेक्ट. हे कशें आतां हेंच्यांनी तेतुरली जमीन गव्हर्मेंटान कितकी विकली आपणाक आनी कितकी दवरली. भायल्या पार्टींक करोडांनी पयसो मेळटा. आज मंत्री हे पळय जेका येता आसतना सुरवातीक बाबू आजगांवकारा सारकिल्या ह्या कॉलर आसा त्याचा पिचके आसला सुरवातीक येयला तेन्ना. तर आज तो कोडेक्स गाडी घेवन भोंवता एका कोटीची. खंयचो पयसो काय तुमकां पगार आनी तुमी जोडटाच काय. ह्या प्रोजेक्टाची आयुष हॉस्पिटलाची मेन गेट आसा ते एक विदीन 8 दिसांनी जर तांकां तोडगो सरकार दिना जाल्यार आमी त्या गेटीर बसून ह्या सरकारचो निषेध करतले आणि हे प्रोजेक्टाचे काम रोखपाचे काम करतले. धारगळच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो.
ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.